बस काय रे बर्ड्स रे आम्ही एक कोली हायर केला परत गाईड घेऊ ना पण कोली केला ना शंकर कुल्ली माझे एक बॅग असल्याने असो कुल्ली चाहिए आपको कुल्ली चाहिए कोली उंडा आपला सो फायनली आम्ही पावले बॅग त्यांनी काय कडे आता आम्ही आयला गोलकोंडा फोर्ट सगळं ट्रॅव्हलिंग करून 2 कडे प्लेसेस गेले आमचे ते कसलं तर पॅलेस आणि किती ते म्युझियम ते दोन्ही बंद असले फ्रायडे म्हणून आज सगळं बंद सो आम्ही आता हांगाय आता सांजे बंद जावचे पयलीं आमकां फोन येऊन बेस्ट दिसता न्हू वाव बाय पयला ते फाटल्यान पय चलो फास्ट या सो टिकेट काउंटराकडे वयता टिकेट घेता आनी आमकां बेगीन वचून येवंक जाय आमी दुसरी टॅक्सी करून येयल्ली पण आमचो टॅक्सीवालो आनी खंय गेला म्हणजे सगळें बेगा पळय फ्रेंड्स घेवन कसो आमचो कुली प्रायवेट कुली सो आमी टिकेट घेता आनी वयता फ्रेंड्स टिकेट काडून वयता हांगा रावता हांगासून पळय व्यू कसो आसता फोटोशूट आनी कसलो पळय बाबा पळय कितें रे खंय रे तूं फोर्ट बाबाचो सेकंड फोर्ट तो आमकां बेगीन पळोवपा जाय कित्याक वोवी मागीर 5 o'clock टिकेट काउंटर बंद आमच्याकडे कितले 1.5 वर उरला स्टार्ट हय ना 1 hour 15 minutes उरला ते लायट शो बीन मागीर पळोवया कितें तें खबर ना भायर दिसता तें सो चलो ते भायर सरत पळोवपाचें दिसता सो फ्रांसीस गेला टिकेट काडपाक खंय रे हांगा टिकेट काउंटर आहा खंय तर सो चलो एंट्री करता तुमकां दाखयता भितर कितें आहा कशें कितें आहा बाय बायक मातशी थंडी जाला तरी सुद्दां ओके सो आमी टिकेट काडले टिकेट 25 पर पर्सन रे 25 रुपीज न्हू पर पर्सन चल मरे लायनीक रावा न्हू स्पीड करता कित्याक बाबा तू फ्री आधी भैया फ्री शंकू भैया पैसा आधी भैया फ्री बाबा माझ्या फ्री बाय आणि भैया फ्री मरे तेंका डायरेक्ट धाडून येतात ओ पापा खंय आसा पापा खंय रे पापा खंय आसा पापा दाखय आधी आम्ही थंय या हय न्हू तर आम्ही एंट्री करता आता सांग मरे कितें करता तू टिकेट एंट्री करतात पण दिसता मरे तुम्ही ओ पय एंट्री चलो एंट्री करो अंदर घेता मरे कितें पळयता ह्या फोर्ट खूप लेट जाला पळय फाटल्यान दिसता तुका काय बरें लेट जाला त्या खातीर आमी गायड हायर करिना नाल्यार आमी चिंतताले गायड आता काय फायदा चेडू गायड काय स्कुलांसून येयले गायड न्हू ते आमची गाडी फाटल्यान येतली सो आमकां आतां 1-2 बॅगां घेवनूच भोंवचे पडले हांव ब्लॉग करता म्हणून आदी आनी शंकर घेवन भोंवता आनी सांजान बायक धरला सो अशें जालें पळोवया नॉर्मल आमी असले प्लेसीन बीन येता न्हू म्हाका गायड जाय पडटा गायड ना पळोवपाक अशें दिसता पूण आतां टायमूय कमी आहा आमकां जस्ट अनदर 1 hour आहा 1 hour पोवन आमकां परत सकयल वचोंक जाय कित्याक गायड घेवन काय टायम ना आनी व्हडलो फोर्ट खंयसून घुसपाचें हा मरे खंय लोक दिसता पळय फूल सो आमकां खबर ना आमी नॉर्मल भोंवतली आनी वयतली फक्त आर्किटेक्ट दाखयता तुमकां हय पण बरें आहा पळोवपा सारको आहा बारीक या कशी वाव सो फ्रांसान सगळे परत आपल्यान सगळे बॅगा धरली पळय आमी एक कुली हायर केला परत गायड घेऊ ना पूण कुली केला ना शंकर सगळे आपणच धरता खंय सगळे आपणच धरता खंय
कोल्ली 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 माझे एक बॅग असल्याने असो कुल्ली चाहिए आपको कुल्ली चाहिए कुल्ली चाहिए आजा कोले उंडा आपला गोद हमको ही लेके जाओ हम भी लेके जाओ अरे या तू काय धरता यो तो आम्ही बारीक बारीक सर पळयता वयता बाय म्हणटा फ्रांसाकूच धर म्हणटा एक्सरसाइज करा मस्त आणि फ्रांसिसान सगळी बॅगा धरल्या आमची गाडी येवपाक टायम म्हणून घेऊन भोंवचें पडटलें अशें हा वाव हांगासर लायट शो हा हय मरे हे लायट दिसता ना रे लाइट लाइटले हय मागीर लाइट हाय फोन आहे बाय बाबा आले हाय कर बाबा सगळ्या हाय गुच्चू गुच्चू हाय आज मैं तुम्हारे को फोर्ट दिखाता है तुम्हारा पर्सनल कुली VIP अरे मका परत चल आधी चल चल भितर गेट हांवें हांगा दवरतली ना जाल्यार ये राव दवरया हांगा पळय कितें आहा हें कितें रे हा जेलूच हो सकता न्हू जेलूच ते पळोवया यो सो हांगा जेल आहा दिसता अशें दिसता गायड घेवन आमी गायड घेतल्या एक्झॅक्टली कळटलें हा अशें दिसता पण हो खबर ना आमकां गायड घेतल्या एक्झॅक्टली कळटलें जेल भशेन दिसता हा काय कळना सो असो आमी मागीर हिस्ट्री मागीर काडल्या जस्ट पळोवया कितें तें आमकां कांय खबर ना सारकें हे काय दारां आहा सगळी हा हा काय कळना कसो फोटो आहा असो आहा सगळ्याक सो चल आमी नॉर्मल पळयतली आनी वयता ऑफ वाइट कलर है उसको अभी पेंट मारा था अय कितें हाँ इसमें नाम लिखा है आणि इसमें जो भी नाम लिखा है ऐसे मत लिखो अच्छा नहीं लगता अशें सगळ्यांना वाट लायता म्हणजे अशें ओल्ड आर्किटेक्ट आहा न्हू सगळे फोर्ट बीन आहा न्हू हिस्टोरीक प्लेसीस सो अशें नांवां बीन दिवन पिड्ड्यार करता लोक सो तशें करपाक जायना हे बाबा हांगा बरयलें हिस्ट्री दिसता ना दिवारों पर लिखना मना है वाव ते सांगता गाईड करता डोंट राईट ऑन वॉल आणि चडशे थंय बरयला लोकांनी तुमकां दाखयता एक राव यो तुमकां दाखयता गाईड न्हू हांव गाईड बसून दिसता न्हू असो ना दिसता कुली दिसता हां ओके पळय हांगा बरयला डू नॉट राईट ऑन वॉल्स आणि सगळे वॉल्सून बरोवन वाटले आमी वयर या तर कशें वचपाचें चल एकटेच वयता हाती खंय तर भितर काळोख जावच्या पयलीं पळोवन येवया चला हें कितें रे हांगा अशें दिसता वाट वचपाक कुचूक 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 चला वयर पळोवया चला हांगा रावला आमकां आमी सगळे पळोवन येता पयले आमी भितर वचोन हांगा कशें आं पळोवया हांगासून बरें दिसता पळोवपा ते या फोर्ट इतलो व्हडलो आहा की आमकां पावचे ना टायम चल या चल तुका पुरो जालें घेवन खंय भोव कितें करूं अरे देवा तर फ्रांसा हांगा बसला बायक घेवन कितें बॅगा बिगा आहा न्हू फ्रांसा म्हणून आसा तुमी तिगाय पळोवन या तेन्ना खूब फोट पयला खंय सो हांव शंकर आनी आदी वयता ए धांवो नाका रे सो आमी मातशें वयर बीन पळोवन येता खंय आनी मागीर वयता रिल्स बीन शूट करया मातशें एक दोन रील शूट करता एक दोन मातशे थोडे विडियोज तुमकांय दाखयता फोट कसो कितें आहा तो आनी टॉप खंय या खंय आदी मिरमोडले पळय कितले आहा सो चलो पळयता आमी मातशें तुमकांय दाखयता नॉर्मल फ्रेंड्स म्हणटा सुशेगाद भोंवन या म्हणून वयर या म्हणटा तशें अशी या वयल्यान व्हडलो आहा फोट पळय पळोवया चल पळय अशें हांगा थंय भितर वचपाक अलाव ना खंय त्या सायडीच्यान सो थोडे प्लेसीचेर भितर ना लावना ते सेक्युरिटी म्हणटा वचता हांवें तरी मातसो एक रेल काडलो आदी म्हणटा अशें या आदी कितें पळोवपा जाय सो व्हडलो फोट काबार जावचें ना दिसता आमचो हांगासून वचा पळय आदी आनी शंकर भोंवता पळय कशें आदी खंय वचपा देव गा खंय वयर
आधी थंय वचोंक ना वयर हांव शंकर आनी आधी तिगाच जाणां पावता बाय आनी हांव फ्रांसीस बसला थंय अशें वयचें पडटलें तुका हा चलतलो सो आधी वयर गेला शंकर वयता पळय चल जा आमी पोवन येता मातशें कितें आहा तें त्या सायडी इतलें काय ना पण हांगा मातशें बरें बरें आहा सो पळोवपा सारको आहा फोर्ट एक्चुली खंय खंय वचपाचें कितें करपाचें कांय खबर ना पण येयला आमी वाव हांगासर पळय थंय वयर सुद्दां वचोंक गावता खुपूच व्हडलो आहा फोर्ट खूब म्हणजे खूब सो गायड घेत जाल्यार म्हाका दिसता 2-3 वरां सुद्दां कमी हांगा वयरसून आसा हा व्यू सनसेट जावपा येयला हांगासर सगळें दिसता पळय आदी वयर व्हिडिओ काडटा हा पळय हांगासून पळय ओल्ड आहा सगळें फूल पळय हांगासून सगळें सिटी दिसता हैदराबाद सिटी सो आमी टायर्ड जाल्ले लास्ट इतल्या वयर पावले आमी चड वयर पावले आनी लास्ट थंय वचया नाका म्हटलें आदी खूब टायर्ड जालें खूब वयर येयला हांगासून व्यू न्हू सुपर्ब दिसता सारको हे पळय फूल फोर्ट हांगासून पळोवंक शकता फ्रांसीस बीन हांगा बसलो दिसचें ना सो हांव आयलें भायर मातशें पॉटी केला म्हणून हांव येयलें बेगीन दोगांय हाय बे बसला पिकनीक चल्ला रे पिकनीक चल्ला रे म्हाज्या बाबाची कितें चिरमुल्यांची पिकनीक बस काय रे बर्ड्स रे जस्ट हॉटेलान येयला आमी म्हणजे मातशें भोंवल्यान येयला आतां परत भायर सरपाक जाय एक 4 मिनार कितें तरी आहा हांगा फूल मार्केट कशें आसा थंय वचून मेन ते 4 मिनार सो थंय वयतलें मातशें कितें बेश्टें शॉपिंग करतलें जेवतलीं आनी मागीर परत येतलीं आतां येयला बायक बेश्टें फीट कितें करतलें म्हणून हे बाय एप्पल खाता ते एप्पल दी खंय बायक काय खावंक सोदना आनी ताका येता फ्रुट्स आनी बेश्टें सॅलड्स बी तसलें कितें तसं करून खावपा आपूण खाता पळय तशेंच तुका कळना बाबा खावपाक दी करून दिता मरे बाबा दी न्हू दी रे भैयाक दिता समजा लाव नाका दोना खाया पयलीं तूं सो आतां आमी रातची भोंवपा येयला हांगा 4 मिनार फूल मार्केट एरिया 4 मिनार की गल्ली दिखाते हैं फुल मार्केट एरिया हा 4 मिनार फेमस फॉर बँगल शॉपिंग हय आज तुका वरायटीज मेळटले हय हांगा खरेंच बँगल जावं कितले फूल स्ट्रीट आहा फूल लायट अप जाला भशेन दिसता आवय कितले बँगल्स रे फूल कितें जाय ते शॉपिंग करचें पडटा आनी रातचे कितले जाला टायम 8 o'clock 8 येयले आमी 8 येयला आनी 1 पर्यंत ओपन आसता खंय 12-1 पर्यंत 12-1 पर्यंत फूल अशेंच आसता खंय रातभर भोंवपाचें आमी इतले रात भोंवचे ना आमी एक 10 पर्यंत भोंवतले आनी वयतली परत लायव बँगल एक बना मजा है ना एक बनाने दीजिए बनाने दीजिए लायव बँगल फ्रांसीस शेणला आनी आमी सोदता बायकान फ्रांसा खंय रे मिला आमी ते मातशें लावले बँगल्स करता म्हणून पण ना फ्रांसा खंय रे दिसता फूल हांगा म्हणजे एक्चुली मेन खंय चुडी बाजार म्हणटा फूल बँगल्साचे फूल शॉपिंग तुमकां म्हणजे डिफरंट टायपचे बँगल्स गावतले हांगा फूल शॉपांचेर बँगल्स मेन सो आमी भोंवता मातशें एक नॉर्मल शॉपिंग करतले आनी वयता बायक सोदता बे बाय कितें करता हांगा डान्स करता कितें करता रे बाबा बोलो सो आमी लागीं सारके 4 मिनार म्हणजे 4 खांबे काय म्हणजे ताका 4 मिनार म्हणटा हे पळय सो फायनली आमी पावले बॅक ते 4 मिनारा कडेन हे सगळें मार्केट एरिया 4 रस्ते आहा पुराना इथं असं फुल क्रॉस रोड आम्ही असं आहे नो असं समजा ओके ओके सेंटर घ्या घ्या तू कोंब हाडपाक विसरले आतां कोंब घेता कितें करताले बँगल्स घेता
ओय बँगल जा रे बाबा. अरे अरे फ्लिकर जाता. बाईक सँडल घेता आम्ही आता व्हडले असतील मागीर अरे जाता मध्ये मातशे कसला कलरचा गोल्डनच घेऊया ना. झालं बँगल्सच बोलला ना सगळे फुल मार्केट बँगलाचे. चला चला या आमचं झालं टाइम अप जाता आता. दाखवते मस्त व्हिडिओ एन्जॉय करा. फुल मार्केट बोलला फुल मार्केट एरिया. खंय खंय पळय बँगल्सूच दिसता न्हू उबे. शॉपिंगच सोंपचे ना. काय ना पळयताले कितें घेवपाक. कितें पळयता लॉकेटचे किचनचा हे का बायकाक मरे. हां तू लिया तेरा बाईक को लिया पप्पी. एका किचन जाय खंय बायकाक आपल्या न्यू बाईक न्हू रे. बाय पळय यांचे बँगल शॉपिंग सोंपना. ओ बाबा कितले बँगल जायले कितले जाय बँगल्स. ही जाय खंय ही जाय खंय. अरे बाबा बँगल जाय. अरे घे घे बँगल्सूच बोलला फुल मार्केट तुम्ही पळोवंक शकता बँगल्सूच. हांगा कितें आसता जाणा एक्चुअली फेमस तर हांवें आयकलेलो चडशे बँगल्सूच फेमस आहा. पूण हांगा कितले लेट जाता पळय 12-1 पर्यंत आसता. कितले लेट इतले लोक भरता आनी फुल मार्केट आहा फुल. वाव बँगल मार्केट. हे आपले किचन सोदता आज मेळटले का नाही की घालता. अरे दाखय आली घे 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 घे. सीरियस दिख रहा ना वो. आपले किचन असते थोडा छोटा या बडा. ना वॉल्डच घेतला. हा ये वाला. अरे त्याने काढून घेतला म्हणजे कशी करून पळयता. अरे अरे वा हा जा जा चाहिए. हाँ अच्छा लगा उसको. उधर ही नजर है उसका. देखो इधर उधर नहीं देखना उसको. याद नहीं. गे बाबा गे. थँक्यू पण थैंक यू. स्माइल तो देखो. अरे 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 झालं होय जालें. ओ दिना पळय कसं धरून राहिला बायक पळय. किचन जाय सांगा सर कितें पळयता. हांगा एक बँगल्स व्हडले शॉपाक पळय. खूब शॉपाक खंय कितें वचपाचें तें कन्फ्युजन. सो आमी आतां हॉटेलांनी जेवण बीन सगळें जालें. आतां न्हिदपाक वयता. फाल्यां सकाळीं फुडें वचपाक जाय. खंय तें तुमकां फाल्यां कळटलें. दोन उंदराक जेमी. हांकां पळय जेमीन आतां न्हिदा सकाळीं उठोंक जाय. कितल्यांक सांग 6 o'clock उठोंक जाय. 6:30. हां 6:30 ओके. ओके 6:30 उठपाक जाय. अरे बाय उदय न्हिदलें तेका आतां जालें तेजी अर्दी जेम जाली. सो आतां आमी न्हिदता. फ्रांसीस कितल्यांक उठतलो फाल्यां. हांव लास्ट न्हू. लास्ट कसो रे. हांव 7 उठतलो. तू 6 o'clock. 6 to 6:30 तुझे. 6:30 to 7 तुमचे. 7 न्हू. 7 to 7:10 माझं. हां 10 मिनिटं. ओके ओके. सो चलो आयच्या ब्लॉगान इतलेंच. बाय बाय नेक्स्ट ब्लॉगान. टिल देन टेक केअर. बाय बाय हैदराबाद.